See, BL Santosh ji is come along with CT Ravi. And they are talking to all the MLAs and ministers. They will also speak to the organizational heads of Goa, the party. This is nothing but preparing for the coming elections 2022. So he has spoken about how things are there, how the government is functioning, how the work of your constituency is going on, the neighboring constituencies. So I represent also the entire Bardez area. So I have given him some feedback. I have given him the organizational work which is going on. So accordingly he will definitely have a meeting again. इलेक्शन खातीर कितें प्रोग्राम बी दवरले फुडले प्रोग्राम असाइनमेंट टार्गेट्स कितें दिले तशें कांय दिवंक ना, खाली तयारी चालू करची. नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीची बी जबाबदारी ना, अजुनूय कांयच दिवंक ना तशें. सरकार ऑर्गनायझेशनाची स्ट्रेंथन करपाक, पार्टीचें काम फुडें व्हरपाक, येता त्या टर्मान मॅक्सिमम सीट कशें येवचे तेजेर ध्यान धरून फुडें वयचें म्हणून सांगलां. सरकारच्या चुका तुम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या का? काही मंत्री आमदार काम करत नाही असं तुम्ही म्हणताय, त्यांना परत संधी देण्याची गरज नाही, तर त्या See, I have spoken to him that winnability is very important. क्रायटेरिया जी आहा पार्टीचे मदेकार आतां सदांच आसता पळय. हांव एक आहा कलंगुटान, म्हाज्या वांगडा आनीक 4-5 जाण आहा. मायकल लोबो जिखोना असो दिसत जाल्यार आनी कोणाक तिकेट दिवप ना, तशें आसता तें. ते तुमी सांगले तेंकां सांगलेंच आसता. हांवें म्हाजोच एग्जाम्पल दिवन सांगलां, दुसऱ्याचो दिवन सांगूंक ना. जे कोण गेल्या फावटी आमी फाटीं उरले, 13 सीट येयले पळय तेन्ना जे मंत्री आहले, जे आमदार थोडे आहले, ते पडले आमचे. ते वेगवेगळे कारणां खातीर पडले. यावेळी अशा काही ताका सांगला की तुमी स्टडी करपाची गरज आहा. फायनली दे आर द ऑर्गनायझेशनाचो हेड टॉकीन तेजे अंडर रवीजी आहा, तो पळयतलो. विनेबिलिटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. की हांवें ताका सांगलां म्हाजी हे म्हाका कितें दिसता पळय परफॉर्मन्स ऑफ द सब मिनिस्टर न्हू तेजो इम्पॅक्ट एंटायर पार्टीचेर जाता, एंटायर सगळे एमएलएंचेर जाता. ते तुमी मेन्शन केले तांकां की ऑलरेडी हांवें जे मेन्शन केलां ताका कळलें हांव कितें सांगूंक सोदता तो. ओके, रवीजीकूय कळलें हांव कितें सांगूंक सोदता. आनी तेणें सांगलां इट इज अ व्हेरी गूड सजेशन, वी वील हॅव अ डिस्कशन ऑन दीस. आनी म्हाका परतून आनी एकदां 1-to-1 मिटिंगेक आपयता सांगलां तें. निवडणुकीच्या ना आयज ना, रिशफल होईल का? नेक्स्ट ट्रिपाक आनी एकदां म्हाका आपयतलो, दिल्ली आपयतलो. अशी बी कितें हिंट दिल्या की काय ना. लिडरशीप ऑर ना, तशें कांय ना. फक्त प्रमोद सावंत हो आमचो मुख्यमंत्री आसा आनी फुडें तेजेच लिडरशिपाच्या अंडर फुडें इलेक्शन जातले. कॅबिनेटमध्ये जे कोण काम करत नाहीत त्यांना रिप्लेस करण्यात आलं. पोर्टफोलिओ रिशफल ते सीएमाशी ना, ते हांव उलोवंक शकना. Sir, yesterday the Kalangut Panchayat passed the resolution regarding the denotify for the urban status. What do you like to say? करपाचें डिनोटिफाय हांवें खंय मागला तें. कोणी मागलेलें ते ते पंचायतीन? 2011 सेन्सस जो येयल्लो अर्बन सेन्सस, तितून कलंगूट एरिया मेन्शन आसा. आतां गोवा गव्हर्मेंटान नोटिफाय करप आसता तें आतां जाल्लें, फाटल्या दिसांनी जाल्लें. तेजे वांगडा सगळीं जाल्ली ती सम 20 or 25 विलेजीस. तितून आल्दोनाय जाल्ले, तितून अंजुनाय जाल्ले, तितून मांद्रेय जाल्ले दिसता, तितून आनीक सावथ गोवाचेय जाल्ले. सो ह्यो सगल्यो डिनोटिफाय केल्यो. एकदां तितून कलंगूटूय गेले. जर तर पब्लिकेक नाका जाल्यार म्हाका कित्याक जाय? म्हापशात भाजपची कंडिशन जरा वीक आहे, त्याच्याबद्दल काय बोललाय का? ना, तेणें आनी एकदां मिटिंगाक आपयता सांगला न्हू, टू टॉक डिटेल अबाउट some constituencies. He will invite me again. This is what they have said, and he'll give me the date. I will go again.